महिलेक सदांच बरें अशें हें आसा स्थान आसा आनी आमची सिटामा तेजेर पळय जेणी कमेंट्स केल्या पळय न्हू ताका लागून आमी वगी रावपाना. आतां तुमकां दिसतलें की आमी आतां थोडीशीं जाण दिसल्या तुमकां, पूण जर तर आमी समज सामकी हेका पेटली न्हू जाल्यार हेज्यांनी कितले पटीन आमी बायलां भायर काडटली, भायर सरतल्यो बायलो आनी हें करतले. धन्यवाद. आम्ही जोपर्यंत सण आसा तोपर्यंत सगळे बरे, आम्ही उठल्यात जाल्यार सगळे काबार. ताका लागून आमची समज देवता आमकां सांबाळून दवरूंक जाय जाल्यार आमी सगळे एकठांय रावपाक जाय. हेणी देव परशुरामाचेर अश्लील घाणेरडे सामके शिवीगाळ दिल्ली आसा. दुसरे जे आसा ते बबीत फर्नांडीस हेणी आमचे देव राम आनी जी सीतामाता जी आसा तेजेर आमचे बुरशी गाळ दिल्ली आसा. आनी चॅल्सिया रॉड्रिगीज हेणी जे लयराई देवीचे जे धोंड जे आसा आमचे भक्तगण जे आसा तेंचेर अश्लील प्रकारे सामके कमेंट्स मारले आसा. आनी तिनी जे बुरशी कमेंट्स आसा ते आमी खपोवन घेवचे ना आनी तेंचेर कठोर जी आसा ती कारवाय करची अशी आमची मागणी आसा. स्टेटमेंट केलें म्हणून तेजेर कंप्लेन FIR जावन ताका धरपा खातीर वचत गेले पोलीस गेले आनी तो मेळना म्हूण तेजे भावाक जो आसा म्हाजो खट्टर ताका अरेस्ट करून हाडलो आनी तो एक स्टुडंट लॉ स्टुडंट आसा ताका हें करून हाडलो. आतां अनिलान सांगलां जे आमचे जे सोशल मिडियाचेर कमेंट्स मारतात आमच्या भगवान श्री रामाचेर आमच्या परशुरामाचेर सीता माताचेर आनी जस्ट जात्रे दिसांक जे लहराई देवी जे आसात ते देवीचेर जे कमेंट्स मारल्यात ते जर फॉरेना जर म्हणल्यार असले तेजे घरा कडेन तर कोण तरी फॅमिली आसतले तांकां ते आमचे माधव खट्टराक हाडला तेच पद्दतीन त्यांची फॅमिली जर कोण आसात तांकां आमी उखलून हाडून तेंच्यांनी अरेस्ट करचे. आनी आतां ते म्हणटात की सायबीन माता ही लहराईची भयण म्हणटात तरी सुद्दां ते आपली भयणीकच एक देवी जी आसात लहराई तेजे ते कॉमेंट्स मारलो मंकी डॅन्स बंद करात म्हणून. म्हाका दिसना ते फुडली लहराई हे तुमचे पूण कॉमेंट्स मारले आसतले ती फुडली लहराई जाती आसना ती आसत काय नासत ती देवी पळोवन घे. तेजें स्टेटमेंट केलें म्हणून तेजेर कंप्लेन FIR जावन ताका धरपा खातीर वचत गेले पोलीस गेले आनी तो मेळना म्हूण तेजे भावाक जो आसा म्हाजो खट्टर ताका अरेस्ट करून हाडलो आनी तो एक स्टुडंट लॉ स्टुडंट आसा ताका हें करून हाडलो. आतां अनिलान सांगलां जे आमचे जे सोशल मिडियाचेर कमेंट्स मारतात आमच्या भगवान श्री रामाचेर आमच्या परशुरामाचेर सीता माताचेर आनी जस्ट जात्रे दिसांक जे लहराई देवी जे आसात ते देवीचेर जे कमेंट्स मारल्यात ते जर फॉरेना जर म्हणल्यार असले तेजे घरा कडेन तर कोण तरी फॅमिली आसतले तांकां ते आमचे माधव खट्टराक हाडला तेच पद्दतीन त्यांची फॅमिली जर कोण आसात तांकां आमी उखलून हाडून तेंच्यांनी अरेस्ट करचे. आनी आतां ते म्हणटात की सायबीन माता ही लहराईची भयण म्हणटात तरी सुद्दां ते आपली भयणीकच एक देवी जी आसात लहराई तेजे ते कॉमेंट्स मारलो मंकी डॅन्स बंद करात म्हणून. म्हाका दिसना ते फुडली लहराई हे तुमचे पूण कॉमेंट्स मारले आसतले ती फुडली लहराई जाती आसना ती आसत काय नासत ती देवी पळोवन घे. हिंदू रक्षा महाआघाडीच्या वतीन सांगेच्या वतीन आयज आमी एक तक्रार जी आसा ती पुलीस स्टेशनार केल्ली आसा. 19 एप्रील 2024 तारखे आमचे देव परशुराम माता सीता श्रीरामचंद्र आनी लयराचे जे धोंड जे आसा तेंचे अश्लील कमेंट्स जे आसा हे मारलेले आसा आनी ते एकदम बुरशी कमेंट्स आसा. ते तशें पळयलें जाल्यार आमचे जे हिंदू भक्त जे आसा ते सगळे दुखावले आसा अशी जी घटना आसा ती घडोवं जायना आनी ते लागून आमी जे कमेंट्स जे मारलेले आसा ते मनशांच्या नांवान आमी कंप्लेन जी आसा ती हांगा FIR दर्ज करपा लायल्या PIक सांगल्या आनी जाता तितले बेगीन ताका अरेस्ट करचे ताका तिगांक आनी तेंचेर कठोर कारवाय जी आसा ती करची अशी आमची मागणी आसा.
हिंदू रक्षा महाआघाडी सांगे वतीन आमी एक तक्रार जी आसा ती तुमचे कडेन सुपूर्द करता. विशय म्हणजे 19 एप्रिला जे सोशल मिडियाचेर आमच्या देवाचेर भगवान परशुराम, श्रीराम आणि माता सीता आणि आमची लयराई देवीचे जे धोंड आसा तेचे अश्लील कमेंट्स जे आसा ते मारलेले आसा. आणि हे जे कमेंट्स मारले ते चडशा बुरशे आसा ते म्हाका सांगपाक सुद्दां बरें दिसना. पण हांव ह्या संघटने वतीन आमी सगळे समाज जे सांग्या वयले जे सगळे जमलेले आसा, हिंदू प्रेमी जे आसा, जे भावना ज्यो आसा ते दुखावलेले आसा, अशे सगळे आमचे भक्त जे आसा ते सगळे तुमचे कडेन विनंती करता की हे जे कोणी आमचे देव देवतेची जी विटंबणे केल्ली आसा तांकां ताबडतोब जे आसा ते अरेस्ट करचे. जशे खंय आसा थंयच्यान तांकां उचलून हाडचे आनी तेचेर कठोर कारवाय करची. जरी ते मेळना जाल्यार तेची फॅमिली सकट जे कितें आसा ते सरसकट उबारून हाडचे आनी तांकां जाता तितले बेगीन अरेस्ट करचे ही आमचे वॉशिचो आसा तो डिमांड आसा तुमचे कडेन. आतां उल्लेख जर करीत जाल्यार आमी ह्यो ज्यो 3 ज्यो एनक्लोज कॉपी लायले आसा, एक जो आसा तो एल्सेबान मार्क मार्टिनेस आनी आमचे परशुराम देवाचेर चडशे अश्लील गाय मारला ती फक्त आमी हायलायट केल्या ती हांव वाचून दाखयना सारका. दुसरी जे आसा ते बबिता फेर्नांडीस हेणी आमच्या राम देवाचेर आनी सीता मातेचेर परत अश्लील व्हिडिओ केली आसा. तेजी सगळी कमेंट जे आसा ते परत एनक्लोज केल्ली आसा. आनी तिसरी जे आसा ती लयराई देवीचे जे धोंड जे आसा ते धोंडाक तेणी स्टॉप दीस मंकी डान्स अशे तरेचे नालायक प्रमाणेचे जे कमेंट्स मारले आसा ते हांव सगळ्याच्या वतीन मागता की तांकां जाता तितले बेगीन तेंचे अरेस्ट करून कठोर कारवाय जी आसा ती तेंची करची. हिंदू रक्षा समिती सांगेच्या वतीन आज पोलीस स्टेशन सांगेक आमी एक निवेदन कंप्लेंट म्हणया FIR दिल्ली आसा. विशय धगधगतो असो विशय गोंयांत चालू आसा. आमचो हिंदूंच्या देव देवतांचो अपमान जाणून बुजून हांगा जो करतात तेतूंतल्या हिंदूंच्यो भावना दुखोवपाचो जाणून बुजून जो हो प्रयत्न चालू आसा तेजो आमी घोर निशेध करतात. आमी थंड आसात हेजो अर्थ आसा की आमी वगीर रावतले अशें न्ही. ही भुमी आसा ती परशुराम भुमी आनी ह्या परशुराम भुमीन भितर हो जो अपमान जाता आमचो देव देवतांचो, भगवान परशुराम आमचो 6वो अवतार आसा. आमच्या देवांच्या हितून भितर तेंचें मोठें स्थान आसा आनी आमचे ते आदर्श आसात आनी जगपाची जी दिशा आसा ती तांकां पळोवन आमी सगळे जगतात हिंदू लोक. तुमी सगळे जाणून बुजून आमची हिंदू लोकांची भावना जे दुखोवपाचो प्रयत्न करतात तो आमी सहन करून घेवचे नात. आनी हेजे फुडें आमी तुमकां ताकीद दितात. आमी बरे भशेन रावपाक जाय. विचार करात तुमी मेजॉरिटीन आमी आसा, सनातन हिंदू धर्म हो मेजॉरिटीन आसा, ओगी आसा म्हणून तुमी बरे भशेन हांगा दीस काडटात. जर आमी चाळवले आनी तुमी आमकां चड चाळवून घालपाचो जर प्रयत्न केलो जाल्यार तेजे परिणाम तुमकां भोगचे पडटले. खरी जर जगान शांती जर मेळोवपाक जाय जाल्यार हिंदू धर्म हो टिकपाक जाय. आयची जगाची सगळे जर आमचे हे जर पळयत जाल्यार जगान भितर क्रिस्तांव राष्ट्रां एकमेका कडेन झगडी करतात, मुस्लीम राष्ट्रां एकमेका कडेन झगडी करतात. जर तुमचो धर्म जर श्रेष्ठ आसा जाल्यार तुमी जगान भितर एकमेका कडेन झगडी कित्याक करतात? तुमचे कडेन शांती जर दिवपाचो जर तुमचे कडेन जर तो स्वभाव आसा जाल्यार तुमी झगडी कित्याक करतात? केवळ हिंदू समाजच ह्या देशाक ह्या जगाक भितर शांत दवरपाक शकतात. त्यामुळे त्या हिंदू धर्माचा तुम्ही अपमान करनाकात. ज्याच्यामुळे ह्या हेजी फुडें सगळे लोकांक धर्माच्या सगळे लोकांक बरे भशेन जगपाक जर जाय जाल्यार हिंदू धर्माक तुमी चाळोवन घालपाचो प्रयत्न करनाकात. तो जर चाळोवन घालपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार येणाऱ्या कालावधीन भितर तुमकां ताचे परिणाम भोगचे पडटले. त्या दृश्टींतल्यान तुमची एक ताकीद दितात आमी की हेजे फुडें आमच्या देव देवतांचो अपमान तुमी करनाकात, आमी सहन करचे नात. आनी जेणे आयज कोणी हें सगळें केल्लें आसा तांकां शिक्षा म्हणून ताबडतोब तेंचेर एक्शन पुलिसांनी घेवपाक जाय. आनी घेवना जाल्यार तेजे जे परिणाम कितें आसा ते बाकीच्या सगळ्यांक भोगचे पडटले. ह्या दृश्टींतल्यान तुमी विचार करात इतलेंच निवेदन करता.